Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. Every municipality should have some street vending zone. Accordingly, we have identified some 3 places, and we have identified 328 vendors. Okay. Some we have our process already over. We have identified and we are in the process of issuing them identity cards. Okay. So once these cards are given to them, they will be sitting on that whatever identified. This is notified zone, 3 places. So which are the places? 2 near the railway station and 1 near. Exactly, I don't know. 3 places we have identified. Okay. Yeah. So regarding abandoned vehicles. Yes, public has complained to me that stating that there are many abandoned unused vehicles which are lying by the side of the road, which has become eyesore and they are public obstruction. There are possibilities that there can be some fatal accidents. So to clear that all the things, I have issued some public notices. फोंडेच्या राजकीय मळार बऱ्योचश्यो वेगवान अश्यो हालचाली जाल्यो. काही नगरसेवक विरोधी पॅनलांतल्यान सत्ताधारी पॅनलान गेले आणि ह्या सगळ्या नगरसेवकांनी त्यांनी एक मत मांडलें की हाच्या फाटल्यान वचपाचें कारण म्हणटा तें फोंड्या शहराचो विकास जावपा लागून आमी सत्ताधारी पक्षा बरोबर वता. आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणटा की फोंडेचो विकास हो जावंक जाय. आतां हे आज जे आमी तुमचे मुखार हे फोंडेच्या डेव्हलपमेंटा विशय म्हणटा आनी हे सगळे डेव्हलपमेंट जे ऑनगोईंग वर्क्स आसा आनी खूब दीर्घकाळ अशे पेंडींग उरिल्ले प्रकल्प. आमकां खबर आसा की सरकारा कडेन आज सरकाराची आर्थीक परिस्थिती सारकी ना. सरकारा बरोबर लोकांची आर्थीक परिस्थिती बरोबर ना. म्हणून हे जे प्रकल्प आसा हांकां ऑलरेडी फंड अलॉट जाल्ले आसा. रोवपाच्या शेतान जेन्ना न्हू करून हें करतात तेन्ना आमी कितें आमी तें चिंतूंक जाय न्हू. हांव येयलो हांव जेलांक गेलो म्हणना न्हू. आमी समजून एक जात आमी एक मनीसपण आमी आनी हें सगळें आमचें सगळ्यांचें कशें न्हू देवान दिल्लें आमकां न्हू. तर म्हाका तो जाता वचपा फाल्यां कितें दितले आमी फाल्यां कितें पिळगा आहा तें मागीर सगळें एक्सपोर्ट्स करपाक पडटले तितल्यान रावपाचें मागीर आमच्या गोंयांत आमच्यांनी जाता जाल्यार हांव म्हणटा गायो कित्याक तांतयां कित्याक दुदूच कित्याक आमच्यांनी तांदूळ गोठोय उत्पन्न करून करूं. हांव हांगासर उबो आसा कित्याक आमी आयज डेव्हलपमेंटाच्या नांवान डिस्ट्रक्शन करता जावं ते शेतांचें जावं ते दोंगरांचें जावं ते नदयांचें आनी आमकां परमिशन घेवन केलां. वायट करून कोणाचें परमिशन लागता. तांकां इगोक मार बसला म्हणून तांकां ते दाखोवपाक की बाबा एक बसोंक दी आमी आमचें करया काम ना. बट हांव म्हणटा कितें वॉट इज द प्रायोरिटी इज टुडे इज टू सेव फिल्ड्स, टू सेव इट फॉर आवर फ्युचर जनरेशन, टू सेव ग्रीनरी. दॅट्स द प्रायोरिटी. आमकां आमच्या देवान म्हणजे देव सगळ्यांचो एक. पण आमचे बोटांचेर इतलें मारलां ठण करून मारलां आनी सांगून दिलां की बाबा तुमचें कांयच चलचें ना. तुमी तर डिस्ट्रॉय करशा नेचर तर डिस्ट्रॉय करशा जाल्यार तुमचें कांयच चलचें ना.